साम्युलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. साम्युलान सावलूक म्हणलें, गेल्ले राती सर्वेस्परान म्हाका कितें कळीत केलां तें हांव तुका सांगतां. आनी सावलून म्हणलें, तर सांग. आनी साम्युलान सांगलें, तुज्या दोळ्या मुखार तूं ल्हान जाशी, तरी पूण इस्रायल कुळेचो वडील जावंक तूं पावंक नाय. सर्वेस्परान इस्रायलाचो राजा कसो तुका मागूंक ना. सर्वेस्परान तुका एक खेरीत काम करूंक धाडलो आनी म्हणलें, वच आनी त्या पातकी अमालेकितांक नाटक करूंक तांचो भस्म जाय पर्यान तांचेर झूज कर. सर्वेस्पराचें उतर तुवें कित्याक आयकूंक नाय? झुजा काळार चोरून हाडलोलो माल तुवें कित्याक दवरलोय आनी सर्वेस्पराक मानना तें कित्याक केलें? सावलून साम्युलाक जबाब दिलो, हांवें तर सर्वेस्पराचें उतर आयकलांच आनी म्हज्या हातांत सोंपोवन दिल्लें काम हांवें शात्ती पावयलें. आगागाक अमेलेकितांच्या राजाक हांवें धरून हाडलो आनी अमेलेकितांचो भस्म केलो. पूण परजीन जाल्यार लुटीच्या मालांतल्यो भस्म करूंक दवरलेल्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू काडून व्हेल्यो, म्हणजे शेळयो आनी बैल, आनी तेंय जाल्यार गिलगाला सर्वेस्परा तुज्या देवाक तांचो यज्ञ करूंक भेटोवंक. साम्युलान विचारलें, सर्वेस्पराक कितें मानता? आपलें उतर आयकलें वोहून आनी यज्ञा परस आज्ञा पाळप अदीक बरें आनी मेंढरांचे चोरपे परस खालतेपण अदीक मोलाचें. देवाचेर करपूंक म्हणल्यार एक झाडू करपाचें पातक. आपल्याच वाड्यान चलप म्हणल्यार कुड्ड्या देवाक भजपा सारकें. सर्वेस्पराच्या उतराक तुवें पाट केली देखून सर्वेस्परानूय तुका आपणे विंचलोल्या राजाक सोडून दिलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हणया प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या यज्ञांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेकून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समोर्तीची करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. उसली तुजी कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करून सोडटाय? जो कोण दिनवासनीचो यज्ञ भेटयता तो म्हाका भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार, सर्वेस्पराक जोय जोय. देवाचें उतर जिवी आनी सुटसुटीत. तें ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारखिता. सर्वेस्पराक जोय. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक दीस जुवांवचे शीस आनी फारिसांव उपास करताले ते सुम्यान कांय जाणांनी येवन जेजूक अशें म्हणलें, जुवांवचे शीस आनी फारिसांव उपास करतात, पूण तुजे शीस करिनात तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्याक
न्हवरो ताचे सांगाती आसो पुर्यान उपास करूंक जाता जायत. तांच्या सांगाता न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना, पूण न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरलो व्हरचो वेळ पावलो आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास करतले. धुवन तुटून नासलोल्या लुगटाचो कोपो पोरण्या आंगोसराक कोण मारिना. मारीत जाल्यार नवो कोपो पर्यान लुगटाची सुतां काडटा आनी फालो व्हडलो जाता. नवो सोरो पोरण्या बुरल्यांनी कोण बुरिना. बुरीत जाल्यार बुरली फुट्टली आनी सोरो व्हांवतलो आनी बुरल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुरल्यांनी भरूंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ नवो सोरो नव्या बुरल्यांनी भरूंक जाय. एक शेजान आपल्या शेजारचो खबरो करताली. तो इश्टाक घेवन प्राचीत काळांत जेवणां करता म्हूण. त्या मनशान तिका मेळून समजायली, पळय, तूं उपास करता पूण लोकांचे वायट चिंता आनी गजाली करता. हांव उपास करिना, पूण हांव म्हज्या इश्टाक आनी भुरग्यांक जेवण घालता, कित्याक ताची पोतीन आतांच संपल्या आनी तांकां जेवण दितलो कोणूच ना. ताची भुरगीं बोर्डिंगाक वचपर्यंत आमच्या सांगाता जेवतलीं. तर सांग, कोण देवा मुखार व्हड जालो? तुजो उपास वा म्हजी दयाळकरणी? जेजू आपणाकूच न्हवऱ्याक सोर करता. लग्नाच्या घरांत न्हवऱ्या बाराबर आमी सगळीं खूब खुशाल आसतात. त्या दिसा कोणूच उपास करिना, खातात आनी पियेतात. आपूण गेल्ल्या उपरांत शीस उपास करतले म्हूण जेजू तांकां सांगता. उपासाचें न्हय, उपासाचें मोल सांगता. आपलें आनी दुसऱ्यांचें जिवीत बरे भाशेन सारूंक फरमायता. उपास म्हणल्यार न्हयच फकत जेवणाचो, बगर वायट जिवीत बदलपाचो, जावं ते सोरो, सिगरेट, गजाली, चोरयो, नाडपणाती. देवा उतर वाचून मिसा बलिदानांतल्यान रेतीराक वचून आमची नवी मनशां जावंक येता. आमचें मन बदलप जावंक जाय. आमच्यान नवी मनशां जावंक येता. आमच्यान आमचें मन बदलप जावंक जाय. आयतें मन आसुरल्यारच जेजू आमच्या काळजांनी येतलो आनी आमकां नवी मनशां करतलो. मागणें, बरो सोयीक मेळटा तेन्ना बऱ्यो करण्यो करूंक आमचेशी तूं राव जेजू.